आतां जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाल्या पळय न्ही ती तुगेली पार्टी लेवलाचेर जाली हातूंतल्यान कितें फायदो जालो? दोन्ही फायदे झाले. हय. एक जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीच्या दरम्यान एक प्रूव्ह जालें की एवरी टायम पोजिशन बॉल मारताले की EVM मशीन जें आसा तें फेक आनी तें सेट केल्लें आसता आनी तें मत मारता तें एवरी वोट मोदी म्हणटाले. म्हणजे मत कितें मारता तें मोदीक वता आनी वोट चोरी म्हणटाले. ताका एक जें फाटले ह्या वर्स भितर जितलीं इलेक्शनां जालीं जिल्हा पंचायतीची महाराष्ट्रान जाली किंवा आनी लोकल बॉडीची जाली सगळे कडेन जाली तांच्यांनी बोवाळ घालताले की हाजेर करून दाखया म्हणून बॅलट पेपर. आमी बॅलट पेपरारय गेली आनी बॅलट पेपरारय करूनय बी दाखोवन दिलें की एवरी वोट मोदी आहा म्हणून. शेवटी लोकांचो विश्वास खंय आसा लोकांचो कल खंय आसा लक्ष ना. आतां नगरपालिकेचें इलेक्शन जी पळय आसा ती कशी जावची म्हणजे पक्षी हाजी जावची काय अजून गोवान हांगा बाकी अनेक राज्यांत खंय खंय जातात पूण गोवान ही पक्षी पातळीचेर अजून तरी जावना. ती इंडिपेंडंट हाजेरूच जाता. म्हणजे कितें सरकारान तसो कितें निर्णय घेतला किंवा तुमच्या पक्षान बी कितें तसो निर्णय घेतला? अजून तरी आमी तसो कांय घेवना पण हाजे विचार चालू आसा. ओके विचार चालू. बरें.